म्हापशेच्या अतिरिक्त जिल्हो वा सत्र न्यायालयान 2008च्या पणजे पुलीस स्थानकाच्या हल्लो प्रकरणातली सुनावणी 7 मार्चाक फुडें धुकल्ल्या. ह्या प्रकरणातले कांय दुबावीत सोमारच्या सुनावणेक न्यायालयांत हजर रावूंक नाशिल्ल्यान सुनावणी तहकूब केली. मजगतीं दुबावीत कृष्णा शिरोडकर हांच्या आड 21 फेब्रुवारीक जारी केल्ल्या अजामीन पात्र वॉरंट रद्द करपी दाखल केल्ल्या अर्जाक न्यायाधीशान मान्यताय दिल्या. दंड भरल्या उपरांत हें अजामीन पात्र वॉरंट रद्द केलें. पुलीस स्थानक हल्लो केल्ल्या प्रकरणात पुलिशेन बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, आदले महापौर टॉनी रॉड्रिगीज, उदय मडकयकार, कॅरोलिन पो आनी हेरां आड कलम 143, 147, 148, 149, 153, 324, 325, 336, 332, 333, 427 आणि 435 अंतर्गत गुन्यांव नोंद करून संशयिता आड न्यायालयांत आरोप पत्र दाखल केल्लो. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.